Time घेऊया A28 पेज नंबर 14 A28. Chikatiru Surya Ani Kudunga Koinya Sorves Porascha Sorves Porascha Mana Santosani Kaita सगळ्यांक तुमकां देव बरें दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मानुएल साल्वादोर कुलासो आनी अमलदिना आजारेदो आनी इनास मारियान कुलासो हांच्या ओतम्या पासत दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता देवाक दिन वासून पोरचीन भेटयल्ले मीस पादविगारा पासत आनी फादर फ्रांसिस्काच्या इंतेसांवा पासत आयज आमच्या मागण्यान दवरुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता रिची लोबो तशेंच आग्नेलो बार्बोजा जो आपलो हेल्थ चॅकअप करपाक सोदता आपणा पासत मागूंक लायता आयज बावात्याची दिवटी पेटयता शॅनल आनी शिवॉन कार्वालो तशेंच मागण्यान दवरुया जॉय फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता जॉय फेर्नांडीस म्हणटा तो तोर्नाटो जो शेतकामती जावपाक मुखार सरलेलो आमकां उगडास आसतलो ताचे पासत आमी मागताले आदीं माडाचेर तावन पडोन ताचो फाटीचो कोंडो पिड्ड्यार जाल्लो तो आजून पासून कश्टवता ताचे पासत किरीत भाशेन मागुया देवान ताका पेकोवणेचो हात लावंक आनी ताका मजबूत करूंक तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया वेलसांव जे हेरिटेज हावस उजो लागून गेलें डॉक्टर क्वेलो हाचें आनीक हाचें कारण म्हणल्यार फायर ब्रिगेड येवपाक जावंक ना ताच्या घरा लागीं आसुनूय कित्याक RVNL जे डबल ट्रॅकिंग करपाक सोदतात तांणी लोकांची वाट आडावन दवरल्या आनी सरकार तांकां कशीच भाशेन आदार करिना दुसरे वाटेन आमचो सरकार म्हाजें घर म्हण बरेचशे स्किम्स काडटा पूण दुसऱ्या वाटेन गोंयकारांची घरां मोडीत आसा मागुया आमच्या सरकारा पासत देवान तांकां फावो तितली बूद दिवंक आनी तांची नीत जावंक हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं रिचा बिडीनो बागेवन पावलू जेजून आपणाक कित्याक हो वावर दिला आनी कसल्या इंतेसांवान आपूण हो वावर करता हें परचे मुखार तेसलीकारांक चीट बरोवन दवरता आमी जण एकलो वेगवेगळे तरेचो वावर करता हेतू कितें बो करून जे कोण वडील आसात ते परचे पासत वावर करतात हेतू कितें जायते फावटी आमचो हेतू आमचेंच बरेंपण चिंतपाचें वा आमचीच पदवी सांबाळून दवरपाचो हेतू जाला असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीं म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदां सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीं
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फॉर्मायताय ताचो मोग करूं आनी जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक भलेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या ओतीर संवसारान सर्गीच्या सदां तगतल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणांच्या सासणाक. भाग्योत पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. आमी तुमकां भेट दिली ती निर्फळ जाली ना म्हूण तुमी बरी जाणात. ताच्या आदी फिलिपी शारांत आमकां त्रास दिवचे दिवन ओकमान केले ते तुमी आयकून जाणात. तरी पूण खूब आडखळींत फुडो करून आपले शुभ वर्तमान तुमकां परगटूंक देवान आमकां धीर बळ दिली. आमी तुमकां उलो मारला जाल्यार आमी वाट चुकल्यो म्हूण न्हय, कसलेच बुरशेपणाक लागून न्हय, तुमकां फसवणीच्या मोरान न्हय, पूण देवानूच आमची परिक्षा करून शुभ वर्तमान आमचेर सोंपोवन दिलें. देखून आमी उलयता तेन्ना मनशाक न्हय, बगर आमची काळजां तपासतल्या देवाक आमी मानूंक सोदता. आमचें उलोवप केन्नाच फुसलावणेचें जालें ना म्हूण तुमी बेस बरी जाणत. वो काळजांत दुडवाची कसलीच आशा धरून आमी उलोवंक ना. हाचो गोवाय देव. क्रिस्ताचे धर्मदूत कशें तुमचेर आमचो भार घालूंक आमच्यान जातालें, तरी आमी मनशां कडचो मान जोडूंक सोदूंक ना, जावं तुमचे कडचो जावं हेरां कडचो. उरफाटीं आमी तुमचे मदें बाळूक जाल्या. आपल्या भुरग्यांक दूद दितले आनी सांबाळटले आवया भाशेन आमच्या काळजांत तुमचो इतलो मोग रिगला आनी तुमी आमकां इतली आपुरबायेची जाल्यान की शुभ वर्तमान तुमकां दिवचें दिवन आमचो जिवूय तुमकां भेटूंक आमकां व्हड कशी आसली. देवाचें उतर हे आमचो जाप जावं दी. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो ताव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. आनी एकदां म्हणुया. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो पाटलो घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो ताव घेतलाय, तूं म्हाका वळखता. हांव केन्नाच बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतली चिंतना पयस तावन तुका थावी. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो करण्यो तुज्या मुखार उक्त्यो. जबाब. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो ताव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. म्हजे जिबेर उतर पावच्या आदीं तूं सर्वेस्परा तें सारकें वळखताय. फाटल्यान मुखायल्यान म्हाका वेडो घालताय. तुजो हातूय म्हजेर दवरलाय. असले जाणवायेक म्हजें गिन्यान पावना. ती इतली उंच म्हज्यान ती आटापूंक जायना. जबाब. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो ताव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. उबें रावया. उद्गार.
Sorvespera soy soy, sorvespera soy soy, sorvespera soy soy, sorvespera soy soy. देवाचें उतर जिवी आसा आनी सुडसुडी ते काळजाचे ओत्रेक आनी चितना पारकिता सर्वेस्पराक सोय. Sorvespera soy soy, sorvespera soy soy, sorvespera soy soy, sorvespera soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून म्हळें, धोंग्या धर्मशास्त्र्यांनो आनी फारिसेवांनो तुमचें कोटा. ओर्तेलांव आनी शेपू आनी जिरें असल्यांचो दावो वांटो तुमी दितात, पूण समृद्धीचे ओदीक मोलाचे कायदे म्हणजे न्यायनीत, काकलूत आनी विस्वास हे तुमी सोडून दिल्यात. ते तुमी चुकोवचे न्हय आसले, पूण हे तुमी पाडूंक जाय आसले. 1000 जोडारी गाळून काडटात आनी उंट गिळटात तसले कुड्डे फुडारी तुमी. दोंग्या धर्मशास्त्र्यांनो आनी फारिसेवांनो तुमचें कोटा. तर पात्रां आनी ताटां भायल्यान आसा तें तुमी नितळ करतात, आनी भितरल्यान तुमी नागवणेन आनी पोजोडपणान भरल्यात. आरे कुड्ड्या फारिसेवा, भायल्यान आसा तेंय नितळ जावच्याक पात्रां आनी ताटां भितरलें आसा तें पयलें नितळ कर रे. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भाव भयणीनो, आयज जें आमी शुभ वर्तमान वाचलां हें खरेपणी घडटा तें म्हज्या दोळ्या मुखार हाडीत जाल्यार जेजू कशे भाशेन उलयलो हें पळयत जाल्यार हें येवजीत जाल्यार म्हाका दिसता जें कितें जेजू उलयलो आनी जे भाशेन हीं उतरां उलयलो हो खरें जेजू उलयता. देवाच्यान अशें उलोवपाक जाता, देवाच्या मनशाच्यान अशें उलोवपाक जाता, अशें घडये दिसत, अशें घडये जायत. पूण जेजूक हें उलोवचें पडलें कित्याक आनी हे भाशेन कित्याक उलोवपाक पडलें तें जाल्यार हे धर्मशास्त्री आनी फारिजीव बरो वावर करपी, परजेक शिकोवपी, परजेक कायदे दाखोवपी जाल्यार हांकांय असलीं उतरां कित्याक आनी हे भाशेन कित्याक चाळोवन असो जेजू उलयता. कित्याक तांचो हेतू खंय तरी गडबडला हें जेजूक दिसती पडटा, सरळ दिसती पडटा. हें जें काम ते करतात तातूंतल्यान आपणाचो फायदो कितलो पडयतात आनी परजेचें बरेपण कितलें पडयतात हें दिसती पडटा. दावो वांटो दिवप हें एक बरें काम, आपणाचे येणावळीचो दावो वांटो. पूण जेजू खेरीत भाशेन तांकां उक्तेपणी सांगता हेच कायदे शिकयल्यार पुरोना. दावो वांटो दी, दावो वांटो दी म्हणटात तेच शिकयल्यार पुरोना. हो दावो वांटो म्हणटा तो कित्याचो? फकत ह्यो थोड्यो वस्तू आसात, थोडो भाजीपालो आसा, थोडीं जिरें मिरयां आसात, ताचोच दावो वांटो दिवपाक शिकयतात जाल्यार गरजेचें जें आसा, जें 10 मानामेन गरजेचें दाखयता, न्यायनीत, काकळूत, विस्वास, हें खंय गेलें? हें कित्याक काडून उडयलां? आनी ह्या पासत जेजू तांचेर एके भाशेन चाळोवन उलयता तें दिसती पडटा. फकत भायल्यान निवळ करून दिसती पडटा तेंच एडवर्टीजमेंट करिनाकात, पूण भितरल्यान जें कितें आसा तें नितळ करात. भितरल्यान जेजून तांकां म्हणलें तुमी नागवणेन आनी पोजडपणान भरल्यात. आयज जेजू जरी तर आमचे मदें आयलो जाल्यार आमच्या फुडाऱ्यांक कितें म्हणटलो?
आमच्या भावार्थाच्या फुडाऱ्यांक म्हणल्यार आमकां पादविगाराक फादराक आमकां कितें म्हणटलो जो वावर आमी करता त्या विशीं जरी तर आमचें मन भितरल्यान जरी तर कुसलोलें आसा आनी हें करता तें फकत परजेक आमचे वाटेन दवरपाक वो तांचो फायदो काडपाक जाल्यार सोलून काडटलो जेजू सारको एके वाटेन धर्मीक फुडारी जाल्यार दुसरे वाटेन आमचे राष्ट्राचे फुडारी आयज आमचो सरकार आमचो फुडारी जायते भाशेच्यो स्किम्स काडटा सुरवातेक आमी मागलां म्हाजें घर काय बरी स्कीम जी जमीन लोकांची आसा जी घरां आसा ती तांच्या नांवार ना ती तांच्या नांवार करपाची जें लिगल करपाक मेळोंक ना कांय कारणाक लागून आदीं तें आतां तांकां लिगलायज करून दिवपाचें रेगुलरायज करून दिवपाचें हेतू कितें हाचो हें गरजेचें जरी तर हो हेतू पळयत जाल्यार जेजू आयज ह्या आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक कितें म्हणटलो एके वाटेन स्किम्स चल्लेल्यो आसात एडवर्टिजमेंट चल्लेलो आसा जाल्यार दुसरे वाटेन जी कोण गरीब आसा तीं गोंयकारांच तें म्हाजें घर म्हणटा तें गोंयकारां पासत केलां पूण तीं गोंयकारांच त्या गोंयकारांचीं घरां मोडलीं थोड्यांची तांच्या घराक वचपाची वाटो बंद केली जशें आमी म्हणलां वेलसांव हांगासर लोकांची वाट तांच्या घराक वचपाची इतल्या वर्सांची बंद करून दवरल्या कित्याक आनीक दुसरो प्रकल्प हाडपाक जाय डबल ट्रॅकिंग आनी हें कोत्ता आसतना जाल्यो ट्रॅजेडीज सुरू जाल्यो आनी तरी आसतना ही ट्रॅजेडी जाल्या तेन्ना सरकार पावोंक ना थिंगा सरकाराचे मनीस पावोंक ना गांवचो MLA पावोंक ना भाव भयणीनो ह्यो सगल्यो वस्तू आमी पळयता तेन्ना हेतू आमचो कितें हें करपा फाटल्यान हें भोव गरजेचें आनी आयज जरी तर आमचो सरकार आसा ताचो हेतू ह्यो सगल्यो सवलती काडपा वाटेन फकत दाखोवपाची एक वस्त जाल्या वो परतून आतां एलिसांवां येवपाचीं आहा तेन्ना आमी जिखूंक जाय हें मन जालां जाल्यार जेजू आयज उबो रावलो जाल्यार सोलून काडटलोच खोर उतरांनी सोलून काडटलो पयल्या वाचपान आमी आयकता तेसलोनिकारांक चीट बरोवन बागेवन पावलू सांगता आपलो हेतू कित्याक आयला कित्याक आयल्यात आमी तुमकां शिकोवपाक आमच्या फायद्याक न्हू बुरशेपणाक लागून न्हू तुमकां फुसलावंक वा तुमकां फटोवंक न्हू वो आमकां करचें पडटा म्हूण न्हू पूण देवान आमकां खूद विचून काडून हो अवघडायेचो वावर दिला तो आमच्या भुजार घातला तो फकत मोगान परजेच्या मोगान देवाच्या मोगान हो वावर करूंक आमी मुखार सरल्यात आनी हे भाशेन जरी तर आमी कोणूय मुखार सरता हो वावर करूंक परजे पासत देव आमच्या भुजार जी जबाबदारी दिता ती देवाच्या मोगा पासत आनी परजेच्या मोगा पासत आमच्या बरेपणा पासत परजेच्या बरेपणा पासत जाल्यार ह्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद आसा ओकमानूय आसात तातूंत त्रास आसात कोश्ट आसात पूण हें सगलें आसतना एक जिविताची एक खुशालकाय आसा जॉब सॅटिस्फॅक्शन अशें म्हणटात तें दादूसपण भितरल्यान तावन येतलें जाल्यार आमचो हेतू नितोळ आनी निर्मळ आसपाक गरज तर भाव भयणीनो आमी कितेंय करता जाल्यार बडे जायत्यो वस्तू आमी ज्यो करता त्यो लोकांक खबर ना एडवर्टिजमेंट ना तुमचे मदलीं जायतीं जाणां बरीं कामां करतात ओगेपणान करतात कोणाक खबर ना उजवा हात कितें करता तें दाव्या हाताक खबर ना पूण हेतू तुमचो सरळ आसा तेन्ना जेजू तुमची तोखणाय करतलो आनिकूय शाबासकी दितलो आनिकूय बरो वावर दितलो पूण जरी तर आमचो हेतू बिघडलेलो आसा दुसऱ्यांचो फायदो काडपाक वा आपणाचेंच वाजोवपाक जाल्यार जे भाशेन ह्या धर्मशास्त्री आनी फारिजेवांक जेजून सोलून काडले तसल्या उतरांनी आमकांय सोलून काडटलो तरी कृपा आमकां मागुया आमी आमचो हेतू नितोळ आनी निर्मळ दवरूंक आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी चलूंक हे भेटेन कृपा मागुया गायन घेऊया C20 पेज नंबर 36 C20
सर्वेस्परा तुझ्या उदाहरणात तुवें आमकां म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हण मागात. सर्वेस्परा एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली पोरजां तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलें. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयली. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच थाळ्यान आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट पोर गुटुया. पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले चे पयसुबेचो उगडास कोर आनी लेव आमचे भाग्योन बापा. फिलिपनार आमचे गोवडी बापा. सिमिया आमच्या दारी गोवडी बापा.
आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीत मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमचे भाव भणची काकूत कोर. ताका दिसता गो ते मेल्ल्या सुमेस्ताक ते पुडजुडीत मुकामापण फाव कोर. आमा सुमेस्तांची दया करा मागता आंकवा मरे देयाची माई संगाती बागेवन झुजय जपोती बागेवन दोत्ता बागेवन जेवाज आनी सरी काळी तुका मानुल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाय सुखात आमकां वांटो दीत आनी सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कोर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जोडार गाळटात आनी उंट गिळटात तसले कुड्डे फुडारी तुमी अशें म्हणून जेजू खरायेन उलयलो. आयज आमच्या फुडाऱ्यांक असलीं उतरां जेजू फावो करतलो काय? असले आमच्या फुडाऱ्यांक फावो जायना जावपाक तांणी आपलें मन बदलूंक तांणी आपलो हेतू सरळ दवरूंक लोकांक नागोवंक आनी फटोवंक न्हय पूण नितोळ निर्मळ मनान जो वावर आपणाक देवान दिला तो करूंक आमी तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया आनी सगळीं आमी जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या नांव पवित्र जावं शराज आमकां कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयां खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Tuja
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्तोत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा ओदीक ओदीक वाडय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मॅक्सिमियानो मॅक्सी पायज हो आमचो भाव आल्त दाबोलीचो सोंपून गेला. ताचो इंतेर आयज सांजेर 3:45 वाजता जातलो. भाव भयणीनो, फाल्यांच्या दिसाक आमची वेदी सेवकां ऑल्टर सर्वर्स डिनरीच्या कार्यक्रमान वांटो घेतात. आमचे लागीं भुरगीं ना म्हण आमी रडटालीं आनी आयज आमच्या फादर फ्रांसिसाच्या मार्गदर्शना खाल आनी आमचे ऑल्टर सर्वर्स एनिमेटर्स आसात तांच्या मार्गदर्शना खाल सुमार 30 भुरगीं तयार जाल्यात फाल्यां ह्या कार्यक्रमान वांटो घेवपाक. 10 जाण उणी पडटात आजून पासून, पूण तरी पूण 30 जाणां आमची भुरगीं तयार जाल्लीं आसात. तीं फाल्यां वास्को वचून ह्या आख्या दिसाक ह्या कार्यक्रमान भाग घेतलीं. तांचे पासत मागात भुरग्यां पासत. कॉम्पिटिशन्स आसात थिंगा, कॉम्पिटिशन्स जिखूंक जाय म्हूण न्हू, पूण हे भाशेन आमचीं भुरगीं मुखार सरूंक आवय बापायनी आमच्या ह्या भुरग्यांक धाडूंक आमची संदेशकारां तशेंच आमचे ऑल्टर सर्वर्स एनिमेटर्स आसात ते तांकां घेवन वेतलीं. तांचे पासत मागुया ही आमचीं भुरगीं सदांच तांची बरी वाड जावपाक, देवाच्या वाटांनी तांची वाड जावपाक. आनी तुमच्या मदल्या फाल्यां तांकां कोणाकूय ट्रान्सपोर्ट अरेंज करपाक आदार दिवपाक जाय जाल्यार आमकां कळोवचें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. F23, page number 96, F23.
Mocuja Krista Shantin mocuja. Mocuja